तुका सोदून सोदून तकलो तू खंय आसलो म्हजो जिवितांत एक फावटी तरी मोगान पडोंक जाय हांव तुज्या कुशीक बसून आसा म्हाका दुसरो कोणाक काजार जावंक तयार आसा तूंच म्हाका जाय. Hey guys! We are the band Mixed Magic Goa and you are watching us on Candid with Candida. हॅलो हाय अँड वेलकम कॅन्डिड विथ कॅन्डिडा ही कार्यावळ पळयतल्यांक तुमकां सगल्यांक माय मोगाचो येवकार आनी नमस्कार. इश्टानो हांव जाणा जशे परी तुमी पळयतात न्यू सेट्स न्यू एनवायरमेंट अँड ऑफकोर्स न्यू पीपल इन द हावस. आमचे बरोबर आसा दी एंटायर टीम ऑफ डिस्को नाचोता. येस नन अदर दॅन द मिक्स मॅजिक बँड गोवा. हाय हाव आर यू? Good, thank you. Welcome and a warm welcome on my show Candid with Candida. Alright, so let's have a quick introduction of you guys, starting from Faisal. Hazel Fernandez, I'm the drummer of the band. I'm Aaron, I'm the keyboardist. I'm Joel Rebello and I'm the lead vocalist. I'm Ensley Cardozo and I'm the lead guitarist. Crescendio Perez and I play the bass. Together we are the band Mixed Magic Goa. म्हाका दिसता सगळ्यांचे इंट्रोडक्शन जालां आसतलें आनी लोक आतां तुमकां सारके वळखता नांवां ना. अदरवायज तुमी प्ले करता तेन्ना सगळे वळखताले. ऑलरायट, डिस्को नाचोता आख्खें हिट जालां. ओके अँड इट हॅज बिकम अ ट्रेंड लायक कोण वयता ते ल्हान भुरग्याच्या तोंडार पासून डिस्को नाचोता आसता. सो लेट्स क्विकली स्टार्ट विथ डिस्को नाचोता. हाव वेन अँड कित्याक लागून हो कॉन्सेप्ट येयलो तुमच्या मनान? Actually, plan बरो तेप जालो केलोलो प्लॅन आउट केलोलो कोतोले म्हूण बट वी वॉन्टेड अ स्ट्रॉंग टीम एंड स्ट्रॉंग टीम कोतो जाल्यार एक सॉंग बरें कंपोज एंड लिरिक्स बी बरयता जाल्यार एक स्ट्रॉंग टीम जाय वीच आमकां ती नालोली. सो वी आमगे फ्रेंड्स जाय ते फ्रेंड्स केला ते वी केम टुगेदर आनी स्टार्ट केलें लायक स्टार्ट कोतोले ओके सो कोरया म्हणलें. एंड मागीर फायनली आमकां जायत सपोर्ट मेळ्ळो फ्रेंड्सांक गेलो फॅमिली मेंबर्सांक गेलो एंड लेटर ऑन आमगे प्लॅन आउट केलें म्हळ्यार आज दीस इज द टायम आतां आमकां करपा जाय समथींग युनीक वीच पीपल लव टू लिसन एंड टू गेट वायब वीथ. सो आम प्लॅन आउट करून जातरी कॉन्सेप्ट केलो सो कोरया म्हणलें. सो एवरीबडी वॉज रेडी एंड वी लायक गायलें टू लेट्स डू इट. रायट, आतां कितले म्हयने जाल्या तुमचे सॉंग तुमी केल्ल्यान आनी तुमकां व्यूज जाता पळय ते? Actually, I'm song concept think केलोलो 1 year back. So कोतोले. So we started with this 6 months back. Okay. And we like slow कोन आयज हें कोरया तें स्लो कोन प्लॅन आउट कोन लायक कितकोन कोतोले. So everything like सगळें सॉर्ट आउट कोन finally last month we released the song. Okay, last month. And what are the views now? It is 700k views and growing. Okay, according to you, how it is now? 700k and it is growing. बरें दिसता लायक लोकांगे रिस्पॉन्सूय बरो येयला दॅट बरें केलें तुमी. लोकांक जायत जाणां सांगितलां डोंट स्टॉप करीत रावाय कित्याक लोकां जे भाशेन आम जाय आसलोलें लोकांक दिवपाक लोकांक ते भाशेन मेळना. सो पीपल आर लायक इगर टू वेट फॉर वॉट यू आर कमींग वीथ नेक्स्ट लायक जातो कितें नेक्स्ट. ऑलरायट, हो कॉन्सेप्ट तुमचो आसलो काय? कॉन्सेप्ट आमगेलो आसलोलो. एक्चुली आम प्लॅन आउट केलो म्हळ्यार हें आम अजून कोणा एश कोन हें केलो ना बट वी वूड लव टू लायक सांगपा सोदताय ओवर हियर दॅट सगळ्यान आयकिलां आसतलें सॉंग बेबदो दॅट इज कमींग फ्रॉम लोना. तितून कितें आहा लायक बायल पिता सॉरी द गो पिता बायल लिटरस जाता. सो आमकां एक थॉट आसलोलो लायक आम प्लॅन आउट करतले लायक समथींग युनीक करपा जाय आनी एश कोन केन्ना जालो ना लायक बायल पिता आनी गोवा कास्टींग जाता. सो वी वर लायक एश कोन एक कॉन्सेप्ट आसलोलो. सो एन्सली वॉज लायक जॉयल एश कोन कोरया. सो आय वॉज लायक या इट्स अ गूड आयडिया. सो कितें केल्यार बरें. सो आय वॉज लायक ओके वील ट्राय एंड सी कित्याक युजली वी नो दॅट आमगे सोसायटी एश कोन जाता लायक बायल पिता तें दाखोवप लायक पीपल हाव द पीपल आर गोईंग टू रिएक्ट. सो एश कोन मातशें डिफिकल्ट जाता लोकांगे तें थिंकींग मातशें हें करपाक. आफ्टर ऑल खबर आहा एश कोन कोताय लोक म्हणटलो तुम कितें कोताय हें नाक जालोलें दीस इज नॉट गूड. सो आम कितें म्हणलें एक चॅलेंज आसलोली. सो इट्स लायक ट्राय कोरया आनी चोया कितें जाता. एटलिस्ट आयदर 2 ऑप्शन जातलीं आयदर इट इज गोईंग टू ग्रो नाजाल्यार फॉल आनी रिस्क घेयना जाल्यार कांयच जावपाना. सो दॅट इज लायक आम कितें म्हणलें इट्स लायक वील गो टू पी आग्नेलो फर्नांडीस वील एक्सप्लेन द एंटायर कॉन्सेप्ट आम कितकून जाय एश कोन जाय एश कोन. ही वॉज लायक तेणें आम म्हणलें इट्स लायक ओके कॉन्सेप्ट बरो आहा बट कितें जातोलें आम लायक आम कोरया ट्राय कोरया कित्याक ट्राय केलें बगो जावपाना कित्याक चॅलेंज रिस्क आहा सो घेवपा जाय. सो आय वॉज लायक एक ट्राय करून चोया कितें जाता तें जाय एटलिस्ट ट्राय केलें ना आनी मागीर रिग्रेट जावपा शिरी पण लायक आम करपा जाय आसलोलें जालें ना.
सो ट्राय करुया म्हणलें तर आमी दोगांय गेले बसले आमगे मेंबर्सांकूय सगळ्यांक एक्सप्लेन केलें अशें कॉन्सेप्ट आहा तेय म्हणपा लागले ओके करुया ट्राय करुया सो एवरीबडी वॉज रेडी आनी ट्राय केलें आनी मागीर तेणें मागीर लिरिक्स अकॉर्डिंगली बरयल्यो द लिरिक्स वर परफेक्ट सा बऱ्यो बसयल्यो देन वी स्टार्ट वीथ द कंपोजिशन लायक एशेशको आमके एशेशको हा सो बरे भाशेन स्मूथली वयता देन बरें जालें लायक वी लायक आफ्टर क्रिएटींग द सॉंग एवरीथींग आमी मागीर दाखयलें आमगे फॅमिली फ्रेंड्सां एशेशको हा सॉंग दे आर लायक बरें हा जातलें सो रिस्क आतां स्टार्ट करुया पूण तुमचे हिसपान बायल पिता न्हू समाजान बायल पिता सांगपा जायना एक्चुअली थोडे इट्स लायक ओकेजनली थोडी पिताय वी कांट स्टॉप एनी वन फ्रॉम ड्रिंकींग सो इट इज लायक इट्स देयर लायफ तेंक एन्जॉय करपा जाय दे कॅन आम कोणाकूय स्टॉप करपा जायना कित्याक आफ्टर ऑल ते मागीर म्हणटले आम पिनाय बट ते मागीर गोडे म्हणटले तुम पिताय आम पिवपा कितें हा सो इट इज लायक इन जनरल कोणा पिवपा जाय इट्स देयर विश सो दिस इज नॉट अ मेसेज तुमी ती कांतरा वयल्या मेसेज अशी दिल्या we have given the message like in the second this verse that सॉर पिवपा जाय बट हितू दिगो पिवप न्ही लायक तुम कंट्रोला भायर पडटाय तेश कोन सो लायक सॉर पिता जाल्यार लायक लिमिटान रावपा जाय सो चड पिले आनी मागीर आउट ऑफ कंट्रोल गेले सो ते मातशें सांबाळपा डिफिकल्ट जाता रायट ओके जॉयल जस्ट होल्ड ऑन Yeah. ओके तुमचे मदलो कोण चड एन्जॉय जाला हें कांतार सगळे एन्जॉय जाले ओके सदां कोण म्हणटा आमगे हायेस्ट व्यूज आनी हें चॅक करपा आयज हितू जालें चल फेजल ते एवरी मॉर्निंग बॉयज आयज हितू जालें बॉयज आयज हितू जालें सो इज एवरी डे इज एक्टीव ऑन सोशल मिडिया बिफोर दॅट तुमी आनी खंयचे तुमचे सॉंग काडलेले आम काडलो हा एक सॉंग दॅट इज सासनाचो सांगा दॅट इज द व्हेरी फर्स्ट सॉंग ऑफ द बँड तितू आमगे बरो लायक एनर्जेटीक लायक बरें हें हा रिस्पॉन्स दिवपा लायक कास्टूय बरो हायर केलो आमी लायक जस्ट टू हॅव अ गूड विडियोग्राफी एंड एवरीथींग सो बरे भाशेन जावपा लागून सो ते हेजे स्टार्ट केलोलें सो स्लो सॉंगा म्हणटा तूं चड हें लोक रिस्पॉन्स दिना बट बाय द गॉड्स ग्रेस आमकां तो विडियो बरो व्यूज येयले आनी लोकांगे रिस्पॉन्सूय बरो येयलो Alright, okay. So let's quickly start with your background now. कितकोन तुम्ही मिक्स मॅजिक बँड जावपा पावले ते सो टेल मी समथींग ए मिक्स मॅजिक बँड ते फॉर्म केन्ना जालें कित्या जालें आनी खंय जालें पळय तें सो हूज गोन टू स्टार्ट एल्सली ओके वी विल स्टार्ट विथ एन्सली अ गिटारिस्ट ओके आमगे एक्चुअली पयलींसान प्लॅन आमगे एन्जॉय जालो की आम एक बँड फॉर्म कोतो म्हूण सो आम एक्चुअली तेदो जाणा आमकां कांय एक्सपिरियन्स आसना सो आम मातशें रावया मातशें सो रावन मागीर आम दिसोलें लायक आमको जातोलें सो दॅट इज वेन वी टूक द स्टेप सो थिंग एक स्टेप गेलो आनी आम म्हणटा सगळे फ्रेंड्स सर्कल ओके सो एरन आनी जॉयल ते म्हण परफॉर्म करताले हांव आनी फेजल बारू परफॉर्म करताले ओके आनी सँडी म्हणटू तांकां सावंड घातालो सँडी तूं सँडी म्हणटा हय ओके ओके आयज सँडी म्हणपाचें सो थिंगा मेळ्ळे आनी वी फेल्ट लायक इट वॉज अ गूड टीम सो वी गॉट टुगेदर एंड वी फॉर्म दीस बँड मिक्स मॅजीक ओके कितलीं वर्सां जालीं हे बँडा आतां मी 4th 2026 आतां आमकां एक वर्स आसा थिंगा एक वर्स एक वर्स बट डू यू ऑल थिंक एक वर्सान तुमी कितें करून दाखयलें हे लोकांक एज पर आमकां व्यूज आनी लोकांगे मोग मेळ्ळा इट इज लायक जाला इट्स ग्रोईंग इट्स ग्रोईंग ओके तुमी तुमचो फ्युचर फकत बँडानू करपा चिंत्ताले पयलींसान वो तुमी पयलीं अहें उमेद आहली कांतरां वाजपा वो कांतरां म्हणपाक कितें आहलें एक्चुली कोरपा एश कोन प्लॅन रिजन म्हणल्यार लायक कोतो म्हणल्यार एश कोन जाता लायक फॅमिली आनी मागीर एश कोन आसता लायक समटायम्स बाबा तुमगे बँडाचें जातलें कितें जातलें एश कोन आसता सो आमगे कितें आहलोलें कॉन्सेप्ट लायक वी आर गोईंग टू क्रिएट समथींग युनीक जे लोकांक लायक जाता आनी आमी ते भाशेन करपा प्लॅन कोताय आनी जाताय बी सो आमी जे भाशेन स्टेप घेयला आनी ते भाशेन जाता सो फॅमिली इज लायक ओके बरो आहा तुमगेलो सपोर्टूय बरो आहा आनी कोतो जाल्यार इफ इन केस कोणागे सपोर्ट ना जाल्यार मुखार वचपाक बरें डिफिकल्ट जाता सो एटलीस्ट आमगे बॅकग्रावंड बी लायक फॅमिली बॅकग्रावंड एंड एवरीथींग लायक बरें आहा सो सपोर्टीव आहा सो बरें जाता ओके क्रुसेडियो आका सँडी ओके टेल मी समथींग तुजो बॅकग्रावंड कितें आसलो तूं पयलींसान म्युजिशियन ओ एक्चुली मुगे कजन भयण शी इज अ कीबोर्ड प्लेयर एक्चुली सो हांव धाकटो आसता सो तेका चोयत येयला सो शी हॅज बीन वन ऑफ माय बिगस्ट इन्स्पिरेशन इन टर्म्स ऑफ म्युजीक
एंड प्लस माय फॅमिली माय पेरंट्स तेंगे सारको ह्यूज सपोर्ट आहा म्हाका पयलोसो सो Alright, so that's how it started. Hय. Okay, Faisal आणि एरन उरल्या ते तुमी दोगे आता. Okay, so एरन we'll start with you. तुजे कितकोन आहले तूं पयलीं सावन तुका उमेद आसली वाजोवपा ओ तुमच्या फॅमिलीन कोण तियात्रीस ओ कोण सिंगर ना मुगे फॅमिली कोण तियात्रीस कोण म्युजिशियन बी कोण नाही म्हाका डॅडीन पयलो कीबोर्ड घेवन दिल्लो हांव अवॉयड करतालो म्हाका आनी आतां शिकपा keyboardist तूं. हय म्हाका शिकोवपा सर करतालो हांव हेडों वयतालो तेन्ना तरी इतली उमेद आसा फर्स्ट जेन्ना स्कुलान म्हाका परफॉर्म करपा दिलें सो तेन्सान म्हाका उमेद येयली वाजोवपाक सो आतां मातसो कीबोर्डिस्ट सुमराचो जावं ना तूं सारको ब्रँड जाला. yes, yes. ओके ऑलराइट म्हाका- फेजल एक्चुअली हांव ड्रमर जावपाना तूंय ड्रामर जावपा लागले. ओ माय गॉड. म्हाका मामाने कीबोर्ड घेवन दिलो Okay. बाबा कीबोर्ड शिंक 1 man बी कोतलो जाले एक 4 क्लासीस गेल्यो सोडो कीबोर्ड जायना मागीर ओके मुगे फ्रेंड आहलो SSC 12 शिकताले तो ड्रम शिकतालो सो तो एश कोन बाजू वयता म्हाका एक दीस उमेद येयली कोतलो मू आनी तेक चोयन आयज हांव जालां ऑलराइट as a ओके drummer. इंस्पिरेशन inspiration ऑलराइट ओके because of that my ओके good friend. ओके टेल मी समथिंग तुमचे मदले कोण मॅरीड आहा अनमॅरीड आहा Hands up. ऑलराइट ओके कित क्रेज येता तुमकां व्यू कोण चेडू आबा कोण एश कोन तुमचे लायव्ह पळयता बँड वाजता ते पळयता तेन्ना कितें अप्रोच आहा एक्चुअली इसको जायत फार सीन्स जाता लायक आतां ते सॉंग एश आमगे देवा कृपेन एक हिट जाता दॅट पीपल कम टू क्लिक द पिक्चर्स आनी एश हेंचे बरें कोण चोड बी येयले आनी फोटोज बी काडपाकू हांव स्लायडी फोन घेताय आनी फोटोज काडटा तें गेले ब्लॅकमेलिंग आतां बायले धाडटा ऑलराइट ओके वॉट आर द क्रिटिसिजम जे तुमी फुडो केला कित्याक एक ऑरस बँडा जाता म्हणटकूच अप्स एंड डावन जायते आसता सो तुमचे मुखार हें कितें येयलेलें आवयस जायते येयले देन सम ऑफ द वेल नोन पीपल जे आम वळखताय आनी आमचे दिसताले लायक आम सपोर्ट कोत्ताय अशें वेन वी स्टार्टेड विथ द बँड सो ते आमकां म्हणपा लागले लायक ना तूं बँड कोना काय बँड एश कोन्न करप न्ही बट दे वर इन द बँड सो आम कितें जातालें लायक ओके ट्राय करपा आम म्हणटाले बट दे वर लायक ना कोना काय तुमकां जावपा ना तें तुमगे आनी इट्स लायक एश कोन्न जातालें बट आम कितें केलें लायक आम एश कोन्न डिस्कस कोन्न आम सगळे कोताले लोक कितें म्हणटा म्हणो आमी करपा आहा तें आम करया इफ इन केस जात जाल्यार जाय दी जायना जाल्यार वी आर गोइंग टू ड्रॉप आउट द प्लॅन सो बरे भाशेन जालें एंड इट वॉज गुड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जायते पावटी आमी लीड वोकलिस्ट फिमेल बा पळयता म्हणटकूच तुमी केन्ना येवजिल्ला फिमेल वोकलिस्ट घालपाक फिमेल वोकलिस्ट म्हणल्यार आमी तशें करून आजून प्लॅन केलो ना बट इफ इन केस फ्युचरा एश कोन्न जाय पडलो जाल्यार वी आर गोइंग टू थिंक अबाउट इट बट एज ऑफ नाव आम 5 मेंबर्स होय ऑलराइट ओके आतां इफ आय आस्क यू दीस क्वेश्चन लायक इन अनदर 5 years तुमी खूंय आसतले तेन्ना तुमी कितें आन्सर दितले I would love to say that एक ओल्ड स्टेजीचे that it's a dream by the way from my side that एक 20,000 लोक एसको हा and I'm performing over there. Alright. So that's the biggest dream of my life. So ते एक आम गेले. ओके बट आत मातशें सक्सीड जाता पळय तुमची ड्रीम हय. Alright. मातशें ओके वेर डू यू सी योरसेल्फ इन अनदर 5 years Same like him. सो तुमची सगळ्याची गोल ती एकूच हा Yes. ऑलराइट ओके फ्युचर प्लॅन्स आतां कितें आहा Band. लायक आमगे थॉट्स आहाय आनी जायती ओरिजिनल्स करपा कवर्सूय बीन ऑलराइट सो आनी लायक इन अ डिफरंट वे युनीक वे करपा हा अंडर प्रोसेस ओके अंडर प्रोसेस हय. आतां तुमी म्हणलां म्हणटकूच लोक आयकोता लोक रावतलो नेक्स्ट ऑलराइट ओके तुम जायते सांगला क्रिटिसिजम्स ओ तुमकां एडवांटेजीस बट वॉट इज द बिगस्ट एडवांटेज ऑफ बीइंग इन अ बँड इफ आय आस्क यू बिगस्ट एडवांटेज सेलिब्रिटी हें मेळटा ट्रिटमेंट आनी जरी तर हांवें विचारलें डिसएडवांटेज क्रुसेडर यू टेल डिसएडवांटेज म्हळ्यार मेन थिंग क्रिटिसिजम्स ते आयकपाक पडटे न्हू जेन्ना ते आयकता तेन्ना फुडें हय तेजेर ग्रो जाताय न्हू हय रायट ओके वीच आर द लोकेशन दॅट यू हॅव थॉट लायक तुमी हिंगा शूट करतले म्हणून लोकेशन डिझायन करपी ओ तुमचे मोती हाडपी कोण तुमचे कांतरां
एक्चुअली आमगे लोकेशन प्लॅन आउट लास्ट मिनट जालें बट तेज्या पयलीं आमगे आसलोली लायक प्लॅन सो एंड सो प्लेसीचे कोतले बट ड्यू टू द क्लायमेट चेंज आनी हें तें जालां सो आमी लोकेशन शिफ्ट करपा जालें एंड आमगे मेन लोकेशन्स फायंड आवट करपा आमकां आमगे जो विडियोग्राफर आहा फ्रेंडोय तेणें आमकां जायत हेल्प केल्या सो इज लायक आमी वयताले फ्रेंडोय आमी एक धाकटोसो ब्रेक घे आमगे विडियोग्राफर जाय ते आमी सांगताले एक धाकटोसो ब्रेक घे टायर्ड जाले सो ही वॉज लायक तो ब्रेक घेवन आसलो ही यूज टू गो टू द लोकेशन्स जॉयल हिंग एक लोकेशन आहा बरें आहा वी कॅन शूट ओवर हियर तो म्हाका कॉल करता सांगतालो हांव लायक बाबा मातशें पयलीं यो रे कितें हाय रे ब्रेक घे रे इज लायक ओके ओके येता येता देन यूज टू गो टू द अनदर लोकेशन लायक ओके हिंगाय बरें लोकेशन मागीर तो लिस्ट घेवन येता जॉयल हिंगा लोकेशन सिलेक्ट कोण करतालो लिस्ट ते लिस्ट मागीर आमी सिलेक्ट करताले बँड मेंबर्स फायनलायज करताले सजेशन्स घेवन येतालो देन लोकेशन्स इन बेनावलीम देन वेर्ना अशें करून जायते वेलसांव जायते लोकेशन्स आहाय बट यू ऑल आर फ्रॉम नियरबाय एरिया आय एम फ्रॉम वेर्ना कोर्ताली कन्सॉलिम हावेली नाव द बिगस्ट क्वेश्चन मिक्स मॅजिक हे मिक्स मॅजिक नाव कोण काडला सोदून आमी काडला सो तेश कॉन्सेप्ट म्हळ्यार जायता डिफरंट आहा बट थोड्यां कडेन अशें करून लायक जातलो लायक बट आमी अशें करून लायक आमी सगळे डिफरंट जॉनराज जाय प्ले करपाचे लायक फेजल इज इन टू म्युजिकल शोज Okay. एरन इज इन टू मोस्ट ऑफ द बॉलिवूड म्युजीक तेश करून प्ले करता एन्सली इज इन टू रेट्रो म्युजीक तेश करून सॅन्डी इज इन टू लायक तियात्र म्युजिक्स एंड लायक म्युजिकल शोज सो आनी म्हाका म्हणटा सगळे आर्टिस्ट सिंग करपा जाता लायक ऑल द जॉनरास सो आम लायक मिक्स जॉनरास एकठांय केले एंड टुगेदर वी आर क्रिएटींग अ मॅजीक अशी सो तो एक कॉन्सेप्ट आसलोलो सो तेका लागून आमी तें अशें हें केलें मागीर आमी एन्सली आनी सगळे डिस्कस केलें बॉयज अशें करून हें जाता तेज्या पयलीं नांव आमी जायत सिलेक्ट केलोली माय गॉड अशें करून जायत सिलेक्ट केलो सो इट इज लायक कितें अशें रिजन आसपा न्ही तें दवरपाकू सो आमी मागीर एक दीस हांव आनी एन्सली बसून आसलोले हांवें लायक एन्सली आमी अशें करून हाय रे सगळे सो मिक्स आहाय सगळे आमी मिक्स आहाय अशें करून म्हळ्यार सगळे जॉनराज आमी मिक्स आहाय अशें करून आमी म्हळ्यार मिक्स मॅजीक कित्याक जायना म्हळ्यार आमी क्रिएट करून मॅजीक अशें करून कोतले फ्युचरा सो मॅजीक अशें करून हें करून मीन्स लायक ओके बरें आहा सो आमी मेंबर्सां सांगलें अशें करून आहा लायक ओके ओके करया सो तेजे दिसा मागीर आमगे तो कॉन्सेप्ट येयलो लायक जॉनराज ऑफ मिक्स कमिंग टुगेदर क्रिएटींग अ मॅजीक ऑलराइट ओके एंड यू ऑल आर क्रिएटिंग अ मॅजिक सो ऑल द बेस्ट ऑलराइट ओके जॉयल तुजी फॅमिली बॅकग्राउंडान तूं कोण कोण आर्टिस्ट आसलो ओ आनी कोण सिंगर आसलो काय तूं पयलो एक्चुअली वेन आय स्टार्टेड विथ माय जर्नी इट वॉज इन 2011 सो हांव सिंग करपाक स्टार्ट करता तेन्ना I was not a singer. I was just a normal school-going student. So तेन्ना कितें जालें लायक मुगे अंकल आय दोग जाण राफायल मामा आनी फ्लोरी माम सो दे आर लायक तेंच्यान म्हाका सांगिल्लें लायक एक क्रिसमस प्रोग्राम आहा जॉयल तूं सिंग करतलो म्हाका सिंगींग ए आनी कांय देखून खबर ना सो लायक अ मिरेकल मेन तो सांगता पूण ड्रामा सिंगिंग ऑलराइट सो हांवें मागीर तेंच्यान एक सॉंग दिलें म्हाका सो दीस इज द सॉंग यू हॅव टू सिंग हांवें म्हळ्यार प्रॅक्टीस केली कितें कळटा म्युजिकाचें कांय खबर ना सो आय वॉज लायक ओके सिंग करया ट्राय करया आनी तें सॉंग म्हाका अशें करून जालें लायक सिंग करून अशें बरे भाशेन हांवें कॅच द बीट एंड एवरीथींग पयले पाट सिंग करता न्ही सो लोकांक जाय म्हाकाय एप्रिशिएट केलो मागीर अंकल्सांकूय एप्रिशिएट केलो बिकॉज तेंच्यान म्हाका दिलो म्हूण चान्स सो नेक्स्ट इयर कितें जालें इट इज लायक जॉय नेक्स्ट इयर बरें लास्ट टायम तुगे बरें जालोलें आनी हे पाटी बरें जालें सो तेन्ना कितें जातालें लायक एक पाट सिंग करपाक स्टार्ट केलें न्ही कोणा लायक जालें न्ही दे यूज टू गीव मनी लायक अशें करून पयशे दिताले बाबा तुवें बरें सिंग केलां हे पयशे तुका दवर म्हूण सो इट वॉज लायक अरे वाव पयशे मेळटाय सो इट वॉज लायक दॅट सो नेक्स्ट इयर म्हाका चान्स मेळ्ळो देन बरे भाशेन जालें देन दीस इज इन द वर्ल्ड ओनली सो आवटसायड द वर्ल्ड लोकांक कितें जालें लायक तेय क्रिसमस प्रोग्राम्स करताले सो थिंगाय एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळें लायक जॉयल तूं यो आपणें सिंग करपाक थिंगाय सिंग केलें सो फॅमिली बॅकग्रावंडा मुगे माम मुगे बरें सपोर्टीव जाय आनी ते द बीग माम वीच इज दे तो सिंग करता तो सिंग करपा तो म्हाका सांगता लायक जॉयल एशें करून जावपा जाय तुगे हें बरें जायना तो म्हाका सांगता सो एशें करून करपा जाय देन सिंगींग कॉम्पिटिशन्स बी कितें वयताय लायक ही यूज टू कम विथ अस लायक आम कोण फॅमिली लायक हांव वयता सिंग करपा वयता जाल्यार तो येता म्हज्या बारा सो तो येता तो सांगता तुगे एशें करून चेंज जावपा जाय तूं एशें करून करपा जाय एशें करपा जाय तो मागीर सांगता तेजे म्हाका मागीर एशें करून आयडियाज मेळटाय लायक ओके नेक्स्ट टायम ही मिस्टेक रिपीट करप न्ही सो एशें करून जाला सो दॅट इज द टायम जायत इम्प्रोवायज एशें करून बरें जाता लायक कोणें सांगिल्लें जाल्यार चेंजीस करपाक बरें जाता आयकपा जाय एक्चुअली जे आमगे आतां सॉंग जे हिट जालो हा वी वूड लव टू प्ले दॅट ट्रॅक फॉर
Okay. Beautiful people ahead. who are listening. बायलेक म्हज्या एक दिसा वेन फोर्सा पिवयली नाका म्हणून तरी आखी बाटली देंवयली त्या दिसाक हांव पडलो रे पोंडा आतां सोदां पिता बाटली घेवन रे हातां धाकटो पेगे म्हळ्यार मारूं येता लेटा रातभर बाटली काबार करता तें रे कोता सोरो पितोस नोकरे तिचे सारकेच जेता उठा बशी काडच्यो पडटा तिच्या फाटल्या बायल मुगेली डिस्को नाचोता बायल मुगेली डिस्को नाचोता सोया रे बाबा तें कितको नाचोता आनी तें म्हाकाय नाचोयता Alright, okay. फुडें आतां आमी आमचो नेक्स्ट रावंड आसा तो जावन आसा रॅपीड फायर रावंड सो आय ऑल रेडी फॉर इट Alright, rapid fire round with amche mix magic. First we'll start with Joel. Instrument of choice if you couldn't play yours. Instrument वाजतात पयलो. हय Okay, huncho. गिटार Okay, and to ना जाल्यार आनी huncho. कीबोर्ड Okay, alright. First concert you ever went to. First concert that is Oktoberfest. Okay. Alright, okay. Practice or just perform it. Choose. Perform. Alright, okay. Ensley, are you ready? Yeah. Most played song on your phone right now. Disco naचोता. Okay, if I ask you pineapple on pizza, yes or no? No. No. Naka. Okay. Who in the band makes you laugh the most? Faisal. Okay, Sandy, are you ready? What's your least favorite song to play live? Rosanna, Toto. Alright, okay. Most annoying thing about touring? Main thing is tiredness. Okay. Any sleep. Alright, okay. Favorite lyric? Have you written any? No. Nah, so favorite kind. Okay. Aaron, if you quit the band tomorrow, what job would you do? I'm accountant. Okay. Album you can play front to back, no skips. Hunchoy? Song? Yeah. Hotel California. Okay. Any chorus you are most proud of? Hunchoy chorus. Like that. आमचो Disco Nacho, I knew that. Alright, Faisal. Overrated band, everyone loves, but you don't get. Toto. Underrated band, more people should hear. Toto. Okay. तुझी एक disadvantage. It's okay. Alright, okay. Now choose. It's random question for all, okay? This or that. Studio or stage? Stage. All agree? Yes. Okay. Night owl or early sound check? Night off. Festival slot or headlining club gig? Festivals. Fame or respect? Respect. Sure? Okay. Weirdest fan interaction? कोण आहा? Weirdest bad interaction. एक पार्टी इसको जालो हा लाइक कोण फोटोज काडपा आयलो हाय Okay. आनी आमी इसको स्वेटी हाय आनी ती इसको लाइक हें जाता लाइक ओके पयसो जाय पण still photo घेयलो. फोटो जायो थँक्स जायो Alright. Okay. Song stuck in your head this week. तेच म्हणणार का disco नाचता? Everywhere disco नाचोता. Okay. One word your bandmates would use to roast you. Okay. Tell me something. What is in Sander's pocket right now? एक्टिवा की हाथ बड़े. Okay. Now, be honest. Rate your instruments. Sure? Agree? 10. You. 10. For me, it's 10. Now you. I would love to give it 10 because मा खबर हा मुगे इंस्ट्रूमेंट कितको हा ते All right. that is my mic. All right. Well done. Well answered.
दिसांनी राती म्हाका तूं जाय हसताना रडटाना म्हाका तूं जाय दिसांनी राती म्हाका तूं जाय हसताना रडटाना म्हाका तूं जाय केन्ना गो केन्ना तूं गो येतलें हुस्क्या तुज्या काळीज म्हजें सुकोन गो गेलें केन्ना गो केन्ना तूं गो येतलें हुस्क्या तुज्या काळीज म्हजें सुकोन गो गेलें मोगा तूं ये आनी गोपान म्हाका गे 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 ऑलराइट मिक्स मॅजिक ते होरे मॅजिक तुमचे जेन्ना आयकोंक येता पळय तेन्ना ओके टेल मी समथींग तुमचो ड्रेस कोड कोण सिलेक्ट करता बिकॉज जायते पावटी जेन्ना म्युजिशियन वाजता न्हू वयर स्टेजीचेर आसतना पीपल स्पेशली कम टू सी युअर ड्रेस कोड सो Yeah. तूं डिझायन करता तो सिलेक्शन ना तेगे लायक एश कोन जावपा जाय Alright, okay. Last message before we go ahead with some other rounds. Last message for the youth. And जे कोण तुमचे भशेन हे म्युजिशियन जावपा सोदता तांकां तुमची एक मेसेज कितें मेसेज इज लायक कितें तुमी करपा सोदताय डोंट स्टॉप कोण कितले क्रिटिसिजम हाडूं कितलें कोण कितें म्हणून इट इज लायक यू हॅव टू गिव युअर बेस्ट एंड यू आर गिवींग युअर बेस्ट सो तुका जात ते भाशेन तूं तुगे एफर्ट्स घाल तुका जातलें नेवर गिव अप एंड जा पासून तुगे केन्ना होप सोडप न्ही सो दॅट इज द मेसेज आय वूड लव टू गिव यू Alright, all the very best. Straight Thank from you. the heart. Thanks. Okay, and good luck to you. Alright, new game with new people. We have a mixed magic band आणि गेमीचे नाव उगडा स्कोर. कितें नाव? उगडा स्कोर. Yes. Take one. दाखय. वता Each question 10 seconds असतले. Your time starts now. E. Alright, the next one. Ten seconds. Horse. उलय you can tell. उलय पण सांगपा जायना कोण तो. ए टाकून कितें आहलें तें पयलीं? चड्डी. Alright, okay. Next. 10 seconds, huh? Auto. You can't tell, huh? तू action करते कितें उलय पण सांग ना. Okay, next. कित रे? देव सांगो आ कोंकणीन वर्ड सांगू आता. Auto. Next. जरा मातशें नायस करता. Hungry. आ 10 हावपाचें seconds. हावपाचें पाणीपुरी. कितें? शोपर न्ही ते कितें म्हणटा रे तेका? चाट न्हू तें. चाट Ah, this is chart. आवय देवा चरबी. त्याचा माग लागतो Ah, gutter. कितें पास जालें? नाचून. Stomach. बोंबली. कितें म्हणटा इंग्लिशीन तें? हांव बोंबली. इंग्लिशीन कितें म्हणटा? ते Belly boy. सारकें सांगलां. Alright, okay. आवय आमी सांग बेगीन. 10 seconds, huh? हावपा. उलोवपा जाता उलय म्हळ्यार रे. कितें सांगप. स्वीट ते फ्रूट ड्राय फ्रूट Alright, our next team of Joel, so Ensley and Sandy. Are you ready? Yes. Sandy is gone. Okay, ready? Cut. दोन काढशा एकू कर. Your time starts now. 10 seconds. असत ते बायला स्किन स्किन हा कोंकणीन चामडी Alright.
10 seconds. जावपा ना ते गिव अप किती रे ते? पायल्स इट्स अ इमेज क्विटर आमक येताल म्हण बंद तेंटा कित पडटा पेमेंट पेमेंटा कोंकणीन पगार सेम जर ते ओडो एरो ना सांगलो ते ए चॉपर पेंटाची पेंटा कोंकणी कित म्हणटाय आय सायबा कळलं गमोना ना कळलं तुम गाम येता तेन्ना आं ते स्वेट किती म्हणटा आनी कोंकणी वर्ड्स आम गामो म्हणटे शेता म्हणटा तेका उमशेता. बनवलेले आशा आं ओके गोरमे दिसा फाटल्यान येताय ते कित म्हणटाय फाटी बी येताय त्यो रॅशीज ते कोंकणी कित म्हणटाय एशको बारीक बारीक फोड येताय ते आवय ते हायन कितें म्हणटे ते मागीर आवय सायंटिफीक उतर येताय मरे इट्स अ इमेज ओके तियात्रीस तो पोता पोता तियात्रीस इट्स इंगा हे हा तेका इंगा हे तेका विलियम दे कुर्तरी ना 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 आम कास्टा लागून प्लॅन केलो म्हणजे ते हे म्हणलं युट्यूबार मिलियन व्ह्यूज हे हा तेका दवरपा ना म्हाका एशकू एक दांड आसता तेका एशकू गेल डान्स करताय ओय तेच अरे बोल ओय 10 seconds. ओय हाफ मार्क्स ओके आम एशकू जेल मुटरी मागीर आमकां देकर येता बेग येता मग आम कित म्हणटाय पोटां कित जालें जिरोन तुका हा ते हाड बीएड ती कित म्हणटाय हाडा बोकड्या हाडू All right, okay. Well done. All right, thank you so much. मोजो ओ राउंड तुम्ही एकदम बरें केले म्हण आणि विनर डेफिनेटली ते सो दिस इज फॉर यू फेजल एंड दिस इज फॉर यू एरन अ स्मॉल टोकन ऑफ अप्रिसिएशन फ्रॉम द टीम प्रुडंट तुमकां सगल्यांक चोडान चोड देव बरें करूं थँक्यू सो मच All right, thank you so much. तुम्ही माझे सगळे राउंड बरे भाशेन केले म्हण अँड पीपल इट्स टाइम टू से गुड बाय आदियोस तुमकां सगल्यांक आमची कार्यावळ पळयतल्यांक चोडान चोड देव बरें करूं ते जावन असले मिक्स मॅजिक या फुडें तुमच्या मुखार येतले नवे कलाकार नवे आर्टिस्ट तेन्ना पासून पळयत रावात प्रुडंट मिडियाचेर कॅन्डिड विथ कॅन्डिडा All right, and before we leave, our signature style, okay? Lojana. Baile mugeli, disco na sota. Baile mugeli, disco na sota. Soy aire baba, te kitku na sota. Ani te, makai na soita. All right, okay.